मडगांवात डेंग्यूच्या एमर्जन्सीन बोवाळ. दिशी दिशी दुबावीत पेशंट वाढत आसात. ऑस्पिसियोचो मेडिसिन वॉर्ड दुबावीत डेंग्यू पेशंटांनीच फुल. हॉस्पिटलाचो स्टाफ, नर्सी, सेक्युरिटी गार्डांकूय डेंग्यू बादलो म्हूण बोवाळ. एकलेक जीएमसीत व्हरची पडली. पणजे हेल्थ डायरेक्टराच्या ऑफिसात एमर्जन्सी बसका जाली. मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटरान ऑस्पिसियोक पावलां उखलूंक फर्मान काडले. आरोग्य खात्याच्या MVBDC फाट्याचो उपसंचालक म्हणटा फाटल्या 2 म्हयन्यांत पणजे, वास्को, मडगांवात डेंग्यूच्यो केसी वाडल्यात खऱ्यो, मडगांवांतले हातूंत चड केसी. ह्या 2 म्हयन्यांत ह्या वर्सा डेंग्यू फिवराचें प्रमाण मातशें वाडिल्लें मेळटा. आरोग्य मंत्री म्हणटा हे फक्त आरोग्य खात्याच्या माथ्यार मारून चलचे ना. पंचायती, नगरपालिकांनी जबाबदारी घेवंक जाय. ताणें विशय मुख्यमंत्र्या कडेन व्हेला. The role of the secretary panchayat, secretary of development and secretary health, this has to be in a coordinated manner. So we have proposed this. And I think the Chief Minister will agree to this, to have a separate small committee which will be under the Chief Secretary since it's an interdepartmental exercise. स्वताच्या सिवेज आणि कोयराचो विलो लायन आशिल्ल्या लोकवस्तींची लायट आणि नळाचे कनेक्शन तोडटले म्हूण आरोग्य मंत्र्याची शिटकावणी. As of now, I have mentioned that about 4,240 notices have been sent. Disconnections have been 82. And over the next 15-20 days, I think they will be carrying out series if people were. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.